चारही वटेन झिलां आनी करड पावसांत गळटी पेडणेच्या ITIची ही दशा। ITIंत अंधाधुंद कारभार चल्ला। टॉयलेट बाबत लायब्ररी जाग्यार ना, ही शिक्षण संस्था काय गोरवांचो गोठो तेंच कळना। थंयच भुरगे शिकतात। विमानतळ जालो जाल्यार हे भुरगे कामाक तयार जातले म्हूण मोपावाले स्वप्न पळयतात। पळयात पेडणेच्या ITIची दुर्दशा। पेडणेच्या ITIंत नाका नाका त्यो गजाली चल्ल्यात असो विशय थंय शिकपी कांय भुरग्यांनी शिक्षण मंत्र्या मेरेन पावयल्लो। तें पळोवन पीपल फॉर मोपावाल्यांनी ITIंत वचून थंयची परिस्थिती स्वता पळयली। थंय वच जाल्यार कितलेशेच शिक्षक बेपत्ता। शिकपी भुरगे चडशे गोंया भायले। लोक उलयतात तें आयकल्यार थंय शिक्षण सोडून भलतेंच चल्लां। पळयात पेडणेच्या ITIची दशा। पुराय पेडण्याक ही एकच ITI। बिल्डिंगेचे भायल्यान दशा पळयल्यार कोणूय भितर सरपाक दचकतलो। बिल्डिंगेचे चारय वटेन झुडपां, भुरग्यां बरोबर जिवाणीय शिकतात। आतां टॉयलेटीची गत पळयात। सगळें मोडलां आनी कोयरान भरलां। आरशे फुटल्यात, लायब्ररी जाग्यार ना, ग्रावंडाचो तर विचारच करपाचो ना। घडये कड्ड्यांत लिपला आसुये। पयलींचे बॅचाचे भुरगे म्हणटा ग्रावंड ना, तो ग्रावंड एक गव्हर्मेंटान दिवपाचो। कळपा बी आहा। पीपल फॉर मोपावाल्यांनी थंयचे प्रभारी प्रिन्सिपलाक परिस्थितीचेर विचारलें। तो बरोच गडबडलो, मात एकूय गजाल मान्य केली ना। शिकतल्या भुरग्यांक 4 गजाली उणे आसात हें मात मान्य केलें। भितर सरतकूच गेटी कडेन पावल्या बरोबर जे चित्र दिसता ती सगळी झाडां वाडलेली आसात, करड वाडलेले आसात, झाडां सगळी हे दयनीय अवस्था दिसता पळोवन ते सोरोप आसतले आनी कोण आसतले। हाचे बद्दल एक संस्था एज्युकेशन संस्था म्हणून तुमी कितें आमी कितें केलें हांगा इंडक्शन प्रोग्राम ते सगळें परत क्लीन केलें आनी परत आतां वाडलें। एक ग्रावंड आसूंक जाय, थंय कॅन्टीन आसूंक जाय, टॉयलेट बाथरूम आसूंक जाय, ग्रावंड आसूंक जाय, लायब्ररी आसूंक जाय, ह्यो फॅसिलिटी आसा। आम्ही प्रपोज केला इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर सध्या तरी या कोर्सिंग आसा ना। इवन आता सर म्हणटात जर दुसरो कोर्स जर घातलो जाल्यार तेका इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना म्हणटा तो। आता कोर्साक करून जाय ना पूण ट्रान्सलेट आताच सांगले तुम्ही आता कोर्स तेका आसा। विमानतळ फुडें फाटीं उबो जालो जाल्यार मोपाकार थळाव्या भुरग्यांक काम धंदो मेळटलो म्हणून रावल्यात। असल्या ITIंतल्यान पेडण्याक कोण तयार जातले हो मोठो प्रस्न। ते दाखय जर मोपा खातीर जर भुरगे जर जाय जाल्यार हे महाराष्ट्राचे भुरगे घेवचे आमी। ते तुम्ही पॉलिसी मातशे डायरेक्टर विचार। बट हाऊ डिड यू टेक इट ऑन व्हॉट बेसिस? कित्याक आमी भुरग्यां खातीर खूब त्रास करता हांगा एडमिशन घ्या म्हणून। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। पंडित जवाहरलाल नेहरूचे 124वे जयंती निमतान गोंयांतय बालदीस मनयलो। मुखेल सुवाळो पणजे बालभवनांत जालो। बालदिना निमतान बालभवनांत कला, विज्ञान, रंगभूंय अशे वेगवेगळे मळार बरी कामगिरी करपी गोंयच्या 5 भुरग्यांक बालभूषण पुरस्कार भेटयले। अंदू भेटयल्यात ते 10वे पुरस्कार। पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाणान बालभवनाच्या वावराची तुस्त केली। Late Matami Sundayam, who was also a teacher and who loved children immensely. And he would be always trying to get the children to do the right thing, and he would always try to talk to the parents of the children. Sardar Patel अनेक आमचो व्हडलो लीडर, तो तरी प्रायम मिनिस्टर जाल्लो, हें करपाचो तें करपाचो। हांव सांगूंक सोदतां आमच्या लोकांक सबंद देशाक की हो टायम चिंतपाचो आदली कितें आशिल्ली ती ह्या वेळार चिंतूंक जाय। तांणी सगल्यांनी बाराबोर डिसिजन घेतली, हे प्रिन्सी स्टेट्स घेतल्यो आनी कितें उदरगती खातीर देशाच्या एकवटाचे खातीर जी पावलां मारली ती आमी आयज तांकां मान दिवपाक जाय। आनी ही डिफरन्सां फकत जे पळय कांय करूंक ना तांकां ह्यो डिफरन्सां करीन दिसतात, कित्याक आयज पर्यंत हे थोडे आसात ते देशाची फुटी घालपाक ते प्रयत्न करतात। नृत्यगुरू किट्टाप्पा पिल्ली यांनी आपल्या आवय बापायच्या आशिर्वादाक लागून आपूण अजून मेरेन नृत्य करूंक शकता अशी उतरां नामनेची अभिनेत्री वैजयंती मालान काडली। मडगांव रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ले नृत्य महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ती उलयताली।
सुवाळ्याच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. वैजयंतीमालाचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. 77 वर्सांचे वैजयंतीमालान भरतनाट्यम दाखयलें. मडगांव हे केवळ कला न्हय जाल्यार अनेक बाबतीन गोंयाक लीड करणारी शहर आनी त्यामुळे एक बरे कलाकृती बरे कार्यक्रम कला अकॅडमी मुख्य पणजे आसून सुद्दां ताका कॉम्पिटिशन करणारे अशे कार्यक्रम हांगा हाडल्या बद्दल हांव दामू आनी ताचे सगळे सामाजीक संघटनांनी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, my Guruji's blessings, my revered grandmother and my husband who were passionate about this Bharatanatyam, and probably it is their blessings that is what making me dance even today. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.